नमस्कार. पोया प्रुडंट खबरो. 11, 12 आणि 13 डिसेंबराक गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटाचे दिल्ली जंतर मंतरार धरणे. फ्रंटाच्या 500 जणांची धरण्याक बसपाची तयारी. 4 डिसेंबराक पणजे सर्वपक्षीय महासभा. गोंयाक जाय फुल टाइम वावुरपी मुख्यमंत्री. पर्रीकार खुर्ची सोडिना. प्रशासन गलगलाक. राज्यपाल जाग करिना. तालुक्यांनी खर आंदोलनाचो एनजीओच्या पणजे सभेत ठराव. हायकोर्टाच्या ऑर्दीक 2.5 वर्सां जाली. आदलो मंत्री परुळेकाराच्या लँड स्कॅमातली जमीन सेर्ला कोमुंदादीक परत मेळना. फायल घुसपली. मंत्री म्हणटा रिपोर्टाक रावला. चांद्राच्या मुखेल मार्गाचो स्टेट हायवे स्टेटसच काडपाचे यत्न. रिजनल प्लॅनांतलो स्टेट हायवे म्हूण उल्लेख काडलो. स्टेट हायवे स्टेटस रद्द करूंक टीसीपीचो पीडब्ल्यूडीक प्रस्ताव. आणि इफीच्या फाटभुंयेर फुटबॉल अ ब्युटिफुल लायफ फेस्टांत फुटबॉल फिल्मांचो उत्सव सुरू. फिल्मांतल्यान एकवटाचो संदेश. मॅरीकॉमान विक्रमी 6व्या फावट जिखली संवसारीक बॉक्सिंग चॅम्पियनशीप. बायलां बॉक्सिंगांत मॅरीकॉमाचो संवसारीक विक्रमाचो इतिहास. 6 फावट भांगरा पदकांत धरून संवसारीक 7वें पदक. अकरा, 12 आणि 13 डिसेंबराक मायनिंग पीपल्स फ्रंटाचे दिल्लीक जंतर मंतरार धरणे. धरण्याक गोंयच्यान फ्रंटाच्या 500 जणांची टीम वतली. आंकडो वाडूंक शकता. पणजे आझाद मैदानार जमिल्ल्या शेकड्यांनी मायनिंग डिपेंडंटां मुखार फ्रंटाचो फुडारी पुती गांवकारान आंदोलनाचो फुडलो प्लान जाहीर केलो. 4 डिसेंबराक पणजे आझाद मैदानार सर्वपक्षीय सभा. सगळ्या पक्षांनी सभेत येवन फ्रंटाक तेंको दिवचो म्हूण उलो. पहिली बॅच 6 तारखेक भायर 5 तारखेच्यान भायर सरतली. 5-6 किंवा जशें आमकां रेल्वे ट्रेन अवेलेबल करून दितली त्या प्रमाणे आमी 6 तारखेच्यान किंवा 5 तारखेच्यान सुरू करतले. 11, 12, 13 दिल्ली कार्यक्रम जातलो आणि त्या दिल्ली कार्यक्रमाक आमी सगळ्या पॉलिटिकल पार्टी इन्क्लुडींग शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, राहुल गांधी, आपाचो अरविंद केजरीवाल, शिवसेनेचो राऊत हांकां सगळ्यांक आमी आपयल्ले आसात. गोंयचे जे कोण राजकीय नेते आसात तांकांय आमी आमंत्रण दिल्लें आसा आणि आमची अपेक्षा आसा की ते सगळे जाण त्या कार्यक्रमाक येतले आणि कार्यक्रम जो कितें आसा तो बरे भाशेन क्लियर करतले. वर्करांक सांगलेलें आसा की जर हे अमेंडमेंट बी जर कांय येना जायत जाल्यार जानेवारी 1 तारखेच्यान तुमकां पगार मेळचो ना आणि कंपनी कितें तरी डिसिजन घेतले. म्हणजे इतके दीस आमकां जो पगार मेळटलो तो पगार स्टॉप जातलो आणि आनीकय केवस गोंयांत सुरू जातले. तेन्ना तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सरकाराक लास्ट विनंती करपाक आसा, आव्हान करता की बाबा हे जे अमेंडमेंट कितें आसात ते एकदां तुमी क्लियर करात आणि पार्लमेंट सेशनान हाडून ते अमेंडमेंट करून घेयात आणि मायनी सुरू करात गोंयच्यो. होच आमकां तांकां रिक्वेस्ट आसा. कॅबिनेटान जर गेले तेंच्यांनी प्रपोजल केलें जाल्यार आणि आमचे एमपीज आसा 3 जाण ते क्लियर करतले कितें आसा तें. एकदां जर तेंच्यांनी आमकां सांगलें की आमी करतले म्हणून मागीर आमचो विशय काय ना. इवन आमी दिल्ली वयच्या पयलीं सुद्दां जर आमकां तेंच्यांनी सांगलें की बाबा ह्या पार्लमेंट सेशनान आमकां तुमी करता म्हणून जाल्यार आमी खंय वयतात. लोक जे डिपेंडंट आसा ते डिसिजन घेतले कितें घेतले ते पळोवया. पूण तांकां लोक तांकां विचारपाची तयारी करतले की तूं अमेंडमेंट करतलो की ना इतकें आमकां सांगा. जे आतां लोकसभेचें अधिवेशन जें जातलें पार्लमेंट सेशन जें जातलें त्या पार्लमेंट सेशनात तुमी अमेंडमेंट हाडटले की ना इतकें आमकां सांगा. हे लोक थंय ताका विचारपाक येतले. हें इतलें आमकां इन्फॉर्मेशन आसा. गोंयाक फुल टाइम वावुरपी मुख्यमंत्री जाय. पर्रीकार खुर्ची सोडिना. प्रशासन गलगलाक आयलें तरी राज्यपाल जाग करिना. शेनवारा आझाद मैदानार एकठांय जाल्ल्या एनजीओंचो सूर पर्रीकार सरकाराच्या प्रशासनावेल्या मुख्यमंत्र्याच्या खुर्चे मेरेन पावलो. तालुक्यांनी खुर्ची छोडो आंदोलन खर करपाचें थारलां. केंद्रीय मंत्र्यांच्या कार्यावळीच्या सुवातींचेर निशेध जातलो. आपल्या उपासान सुरू जाल्लें आंदोलन गोंयभर खर करून पातळावचें म्हण एक्टिव्हिस्ट राजन घाटेचो उलो. एक्टिव्हिस्ट राजन घाटेच्या आंदोलनाक तेंको दिवपाक आझाद मैदानाचेर एनजीओंची जाहीर सभा जाली. गोंयाक फुल टायम वावुरपी मुख्यमंत्री जाय. सोमारच्यान 12 तालुक्यांनी जिल्लोधिकारी कचेरे मुखार धरणे आंदोलन करपाचो
केंद्रीय मंत्र्यांचे गोंयांत जावपी कार्यावळींचे सुवातींचेर निशेध मोर्चा काडपाचो थाराव सभेत जालो. This meeting strongly condemns Manohar Parrikar for selfishly clinging to the Chief Minister's chair despite being physically incapacitated and critically ailing over the last 9 months. Goa Governor Mridul Sinha for being a mere spectator to the breakdown in the administration and having failed in a constitutional obligation to intervene and restore governance in the state. This meeting resolves to intensify the agitation across the state in all the 12 talukas to demand a full-time performing Chief Minister so that governance can be restored in the state. I please request you all to raise your hands and approve this resolution. It should be this assembly resolve. Instead of feeding us with all those updates about Parrikar, please request a press conference. And you yourselves should go there and find out the real state of this comatose Chief Minister of ours. And if it doesn't take you, please stop giving any updates anymore. आपणे उपासान किट्टी पेटयला ताचे सगळ्यांनी होमकाण करचे म्हूण राजन घाटे उलयलो. विनय तेंडुलकराक 2 उतरां खबरूच ना राजन घाटे कोण तो, पण सदानंद तानावडे तरी सांगूंक जाय आसलें. तो म्हणटा गेलो जाल्यार चलता, पण ह्या पवित्र भुमीर जर हांव गेलो जाल्यार भियो नाका. माझे जे आंदोलन आसा ते चिंगाळून तुमच्या हातीन दिता, तुम्ही त्याचे होमकाण करा. गोंयचे प्रशासन जाग्यार पडचे, मुख्यमंत्र्यान ताचे कडेन आशिल्ली खाती दुसऱ्या मंत्र्यांक दिवची म्हूण 9 दिसां पयलीं राजन घाटेन सुरू केल्लो उपास आंदोलन निमाणेक मुख्यमंत्र्यान खुर्ची सोडपाची मागणी करपा मेरेन पावली. एक्टिविस्टांनी राजना कडेन उपास सोडचो म्हूण मागले, मात राजनान गोंयच्या लोकां खातीर उपास सोडचो ना म्हूण सांगलें. त्यांनाच शरणागत पत्करचो ना आणि अनशन करचो ना, कारण हो 15 लाखाचो स्वाभिमान आसा, अभिमान आसा. माझ्या 15 लाख लोकांक भितर आमचो कोण तो तेंडुलकराची फॅमिली आनी तेंडुलकर येता, मनोहर पर्रीकर बाब येता, तेची फॅमिली येता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. पर्वरे चोगम रोडावेली आदलो मंत्री दिलीप परुळेकाराच्या केशींतली सेरुला कोमुंदादीची जमीन हायकोर्टान अर्द दिवनय परत कोमुंदादीक पाविल्ली ना. उबारिल्ल्या बेकायदेशीर बांदकामा सयत जमीन कोमुंदादीक परत दिवची म्हण 2.5 वर्सां फाटीं हायकोर्टान निकाल दिल्लो. जिल्लोधिकाऱ्यान कांयच केल्लें ना. रेव्हेन्यू मिनिस्टर म्हणटा ताणें जिल्लोधिकाऱ्याक हायकोर्टाच्या अर्दी प्रमाण एक्शन घेवंक सांगिल्ली. ताच्या रिपोर्टाचो पत्तो ना. हायकोर्टाची ऑर्द पडूनय सरकार स्कॅमात अडकल्ली सेरुला कोमुनिदादीची जमीन परत कोमुनिदादीक घेवन दिना. सेरुला कोमुनिदादीचे सर्वे नंबर 376, 379, 379-1, 380-1 आणि 389-1 उबारिल्ली बांदकामा सयत जमीन परत सेरुला कोमुनिदादी कडेन दिवची म्हूण हायकोर्टान 6 मे 2016 गोंय सरकार आनी बाकीच्या प्रतिवाद्यांक ऑर्द दिल्ली. राजन डिमेलो आनी बाकीचे हे जमनीचे वेव्हारा आड हायकोर्टांत गेल्ले. कांय प्रतिवादी हायकोर्टाचे ऑर्दी आड सुप्रीम कोर्टांत गेल्ले, थंय तांची याचिका भायर मारिल्ली. हायकोर्टाची ऑर्द येवन लागीं 2.5 वर्सां जालीं तरी कोमुनिदादीक ती जमीन परत आयिल्ली ना. हे प्रकरणाची फायल बंद केल्या म्हूण प्रुडंटाक म्हायती मेळ्ळ्या. प्रुडंटान ताचेर रेव्हेन्यू मंत्र्याक घातलो. फाटल्या मार्चांत खंय ताणें उत्तर गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्याक पत्र बरोवन हायकोर्टाचे ऑर्दी प्रमाण कारवाय करूंक सांगिल्ली. अजून खंय ताचो रिपोर्ट आयिल्लो ना. As per the directions, we had 2 parts. One was to revert back the particular space back to the government, and again admit another writ which was saying admit the petition of Mr. Pramod Parulekar regarding to take a decision on that particular part. So there were 2 parts. Now first we have to revert it, then we can look at the other part. So for which even in March 2018 we have written down to Collector North to immediately act upon it. I have again asked for a review in the next week. सर्वे नंबर 379-1 प्लॉट बेकायदेशीर बळकावन आदलो पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकार आनी ताच्या भावान दुकानां उबारिल्ली. ताचे वेल्यान सेरुला कोमुनिदादीचे लँड स्कॅम उक्ताडार आयिल्ले.
या प्रकरणात सरकाराचे भूमिकेचेर फिर्यादीक दुबाव. The present government in 2017 appointed an inquiry officer by the name of Mr. Kotwale. He made a preliminary inquiry and he has raised so many questions where certain files are missing. But he specifically mentioned that if action should be immediately taken as per the judgment of my writ petitions and mentioning my name that in the case of Trajan de Mello. And that if it is not taken, there will be a likelihood of being contempt of court. दोषी सरकारी अधिकाऱ्यांचेर कारवाय जातली म्हूण रेव्हेन्यू मंत्री सांगीत आसा. One is the action what the administrator has taken through the DCA, there's a district civil administrator, the collector who is the head of the Comunidad section is told to submit a report. That particular thing I believe will come within the next couple of days. Based on which that reversion happened or not happened or what needs to be done, we will ask the collector to act accordingly. At the same time, we also need to look at what action needs to be taken on Cerula, what action needs to be taken on the officials of the Comunidad. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. Newly inaugurated SOTC franchise office in Margao. Tour packages for international and domestic destinations. At New Ocean Mall, lower ground floor, shop number 9, next to KTC bus stand, Margao. Rush for your bookings. 7045187618. Panji franchise office at Kamath Metropolis 1, office number 108, first floor above Coastal Honda showroom, Santanis, Panji. Call us on 0832 2223103. Menezes Enterprises presents exotic decor and gifts for all occasions. Explore our winter collection for homes, corporate offices, shacks, bars and restaurants, hotel rooms, lobby, reception areas and living rooms. Amazing collection of exotic real touch bonsais. Largest collection of real touch plants from 2 feet to 9 feet. Amazing crystal vases, beer mugs, whiskey, wine and juice glasses. Located in the heart of Panjim at Edcon and Crossio, first floor opposite Don Bosco High School's main gate, MG Road, Panjim. Kindly visit us and avail best offers and discounts. Thank you. United Telecoms Limited, partners of Department of Information Technology, Government of Goa, running prestigious project GBBN, Goa Broadband Network. Value-added services, G-Wave, high-speed internet on fiber, www.gwave.in. After a humble beginning in Ponda, Panorama opens its door for culinary enthusiasts in Padji.
Panorama Panaji and Ponda. Rotaract Club of Bicholim in association with Prudent, supported by RI District 3170, presents Rotathon 2018. Health Set Go. Biggest marathon on 2nd December 2018 at Shetye Park, Bicholim. For more details and registration, call on 7020215070 or 7507965717. Rotathon 2018. Health Set Go. चांद्राच्या मुखेल मार्गाचो स्टेट हायवे स्टेटस काडपाचे यत्न. हो मार्गाचो रिजनल प्लॅनात स्टेट हायवे म्हणून उल्लेख आसचो ना. TCPच्या 163व्या बसकेंत निर्णय जालो. आता ह्या मार्गाचे स्टेट हायवे स्टेटस रद्द करून सुधारित अधिसुचोवणी काडूंक TCPन PWDक बरयला. गोवा फॉरवर्ड म्हणटा हो स्टेट हायवे रद्द जाल्ल्यात जमा. ताजेर PWDची भूमिका कितें ती मात कळना. गोवा फॉरवर्ड पार्टी स्टँड्स फॉर गोंयकार गोंयकारपण हें राखपाक हें आमगेली हेरिटेज राखपाक जें चांदोर वॉज अ हिस्टॉरिकल टावन, वॉज द कॅपिटल चंद्रपूर ड्युरींग द कदंबा डायनेस्टी एंड अ लॉट ऑफ हेरिटेज ऑफ गोवा इज शोकेस्ड देर. In the 163rd board meeting, he has denotified the state highway. I would once again like to thank Honorable TCP Minister for his intervention and sticking to his word, and I'm sure with the assistance and villagers' assistance and with the people, we will soon be taking Konkolim forward. गोवा फॉरवर्ड पक्ष विजय सरदेसाय नेतृत्वा सकल मतदारसंघांनी जे वचपा लागला थंय आमी वचून फक्त आश्वासनां दिना पूण आश्वासनाची आमी पूर्तता करतात. बाब युरीन खुबशीं कामां पक्षा मुखार दवरिल्ली जेन्ना जॉयन जाता तेन्ना. आतां तो मेन एक डिमांड आशिल्लो तो हो ते आज पक्षान काल सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आमी ह्या सरकाराच्या घटक पक्ष आशिल्ल्या कारणान we could do it and we have delivered it to the people of Chandur. कितले कुंकोळे आमदार येवन गेले, जाय दिले, पूण येतलो वीक आमदार आमकां केन्नाच कुंकोळे कॉन्स्टिट्युएन्सीक मेळो ना. RS येयलो, मानू येयलो, झेमारी सर आमगे येयलो, राजन नायक येयलो, पूण इतलो वीक आमदार आमकां केन्ना मेळो ना. कित्याक ते कडेन एप्रोच ना. रेल्वे स्टेशनांक जोडपी ह्या स्टेट हायवेचे रुंदीकरणाक थंयच्या लोकांचो बरोच विरोध. चानर ही हेरिटेज सुवात म्हणूनय एक्टिव्हिस्ट प्रकल्पा आड मदीं पडल्या. आता TCPच्या प्रस्तावाचेर PWDची भूमिका पळोवंक आमी मंत्री सुदिनांक धाडपाचो बरोच यत्न केलो. तो फोनार सुद्दां मेळना. प्रुडंटा खातीर साव्यो डायस. मी टू म्हणटा ते एक ल्हार आयलां तशें वतलें. नॉन फीचर फिल्म विभागाचो चेअरमॅन विनोद गणात्रान मी टू वादाचेर फातर मारलो. एका हातान खंय ताळी वाजना, कोणूच सफेद तांदळा भशेन नितळ ना, सगळें खंय स्वताच्या फायद्याक चल्लां. मी टूक लागून कांय जाणांच्या मनात भंय पडला हेंवूय तितलेंच खरें. इफिक आयिल्ले कडेन गणात्रा प्रुडंटा कडेन उलयलो. इंडियन सिनेमा की हम बात कर रहे हैं, ये फिल्म फेस्टिवल इंडियन सिनेमा का भी है, तो एक कॉन्सेप्ट या फिर एक बात हमें आजकल बहुत सुने थे मी टू के ऊपर. आपका टेक इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप चेयरमैन भी हैं इसके. सो आप देखिए, मी टू एक ऐसा फेज़ आया, किसी ने वो शुरुआत कर दी तो अरे मी टू क्या है, मैं भी, तो वो भेड़ बकरी वाला हिसाब हो गया कि वो एक ने मैं कहा तो दूसरे ने बोला मैं भी, वो शुरू हो. ये ऐसा नहीं होता है. एक ज़िंदगी में आप देखिए, जो मी टू कहते हैं उन्होंने कोई ना कोई फ़ायदा तो लिया ही है. आई विल नॉट एग्री कि नहीं ये देखिए, इट इज़ अ क्राइम टू एक्सप्लॉइट समबडी, बट इट इज़ ऑल्सो अ क्राइम टू गेट एक्सप्लॉइटेड.
आपको कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है, आप उसी वक्त आपने ये करना चाहिए था। ये मेरी बिलीफ है। आई मे बी रॉन्ग, कई सिचुएशन में लोग मजबूरी से भी जाते हैं। लेकिन अभी तो बहुत सारे एक्ट्रेसेस और आ रहे हैं आगे सर। ये तो आना ही है, ये थोड़ा सा फेड आएगा और धीरे धीरे देखिए, वो आपके पास एविडेंस होता नहीं है और कुछ नहीं होता। हाँ, कुछ मीडिया ने ज़्यादा उछालना शुरू कर दिया इसलिए हो गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें ऐसी कोई सीरियसनेस होगी। और धीरे धीरे वो एक आप सोडा आप बोतल खोलो ना तो उफान आता है। हाँ, और फिर धीरे धीरे वो सबसाइड हो लेकिन जाए। इसका इम्पैक्ट पड़ेगा क्या सर इंडियन सिनेमा के ऊपर? नहीं, इंडियन सिनेमा के ऊपर कोई ऐसा कोई होगा नहीं, लेकिन जो गंदी रीतों से जो लोग करते हैं उनको एक डर सा ज़रूर लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। इसका मी टू का एक फ़ायदा भी है कि ये जो दूसरे जो अभी जो पहले हो चुका है, किसने क्या फ़ायदा लिया, दोनों तरफ से फ़ायदा लिया गया है। ऐसे कोई ये दूध का धोला नहीं होता, कोई ये नहीं कह सकता, और कोई लेडी ये नहीं कह सकती कि मुझे ये वो नहीं है। लेकिन इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। आज आगे जाके जो एक्सप्लॉइटर्स जो हैं उनके ऊपर डेफिनेटली इसका असर होगा। और आई गिव क्रेडिट टू दिस वुमेन जिन्होंने ये झंडा उठाया। संवसारांतलो सगळ्यांत लोकप्रिय खेळ फुटबॉल देशांतल्या वेगवेगळ्या लोकांक एकठांय हाडपी ह्या खेळाचें म्हत्व पटोवन दिवंक इफ्फीच्या निमतान फुटबॉल अ ब्युटिफूल लायफ फेस्ट पणजे सुरू जाला। 27 नोव्हेंबर मेरेन राती 7 सगळ्या लोकांक ही फिल्मां पळोवंक मेळटली। This is really a special film fest which is taking place simultaneously to IFFI. The venue here is the Art Park just opposite to the IFFI headquarters of the old GMC precinct. So I hope all our Goans will come out in big numbers and get their kids here to enjoy these films on football. Well, Panjam turned 175 years this year, I've been told, and Serendipity Arts Festival meant to celebrate that with a free screening of football films for the football mad Goans. If there's a common thing they all have in common together, and that they show football is a beautiful thing. To live football is to lead a beautiful life. So Football a Beautiful Life is the title of our program. We have with us Alan Saif, the producer of short film Lebanon Wins the World Cup. He's also the composer of music for this particular film. This is a film that was produced like 3 years ago, and it was made with a very low budget. So that means it was made with a lot of love. Yeah. It's about the intersection between war and football. You know, we had a civil war in Lebanon, so it's a story of two ex-fighters from the civil war who actually share. They were enemies during the civil war, and they share a big passion for football. So this film is about those two characters meeting each other during the World Cup 4 years ago, 2014. भारताची सुपर मॉम मॅरी कॉमान विक्रमी 6व्या फावट बायलांची संवसारीक बॉक्सिंग चॅम्पियनशीप जिखली। बरोबर मॅरीन संवसारीक चॅम्पियनशिपीत 7व्या पदकाचो संवसारीक विक्रमय केलो। आयर्लंडाची कॅटी टेलर आनी मॅरीच्या नांवार 6 भांगरा पदकांचो संवसारीक विक्रम आशिल्लो। कॅटी प्रोफेशनल बॉक्सर जाल्ल्यान विक्रम मॅरीच्या नांवार उरलो। नवी दिल्लींत शेनवारा फायनलींत मॅरीन युक्रेनाच्या हेना ओखोताक कांय न्हय कशी मारली। हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात। प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात। नमस्कार। गोमंतक भंडारी समाज निवडणुकीत अनिल होबळे यांच्या कार्यक्षम पॅनलला विजयी करा। रविवार दिनांक 25 नोव्हेंबर रोजी पणजी येथे मिनेझेस ब्रागांज सभागृहात सकाळी 10 ते संध्याकाळी 5 पर्यंत। प्रत्येक सभासदाला 15 मते। आमचे उमेदवार अध्यक्षपदासाठी अनिल होबळे,
उपाध्यक्षपदांच्या 2 जागांसाठी प्रभाकर मांद्रेकर आणि रामदास नाईक, महासचिव पदासाठी उपेंद्र गावकर, सचिवांच्या 2 जागांसाठी अमर नाईक शिरोडकर आणि वामन खांडेपारकर, खजिनदार पदासाठी शिवदास माडकर, संयुक्त सचिव पदासाठी देऊ सोनू नाईक, कार्यकारिणीच्या 7 जागांसाठी मधु कानोळकर, महानंद असनोडकर, नागेश पुतू नाईक, प्रभाकर उर्फ संजीव नाईक, रुपेश पंढरी नाईक, उमेश साळगावकर, वासुदेव विर्डीकर. चला तर रविवारी पणजीला अनिल होबळे पॅनलला विजयी करूया. Lovely bungalow, comfort life, elegant interiors and pretty wife. But kitchen? Jam trolleys, termites and mess, oh such a disaster, there's no space. किदे करू? Install Diwan Kitchens, where you get functional and practical solution for all your needs. Come to Diwan Kitchen for pre-installation, site surveys, personalized design for an installation that lasts long. Designing and creating kitchens for Goans that shines for years. सिल्वेनी फॅशन हिचोय ही बॅगा गर्लफ्रेंडा बी दिवपा ही बॅग एकदम बरी. बाजारा वयता जाल्यार हें दी गर्लफ्रेंडा, फंक्शना वयता जाल्यार तें दी गर्लफ्रेंडा, आनी केन्ना केस्तांव जाताय जाल्यार तकलेचे बिमार हें बरें दूख ना सॉफ्ट सारकें. हे लेडीज गावन चेडवान घायलें चेडू बेस्ट दिसतली, हांवें घायलें हांव माशान दिसतलें. हें कितें तें कळ्ळी तुमकां? तें अंदर की बात है. सिल्वेनी लेडीज बुटीक बिहाइंड कोताक महिंद्रा बैंक, कोंबा, मारगांव, गोवा. शारदा केटरर्स गोयच्या केटरिंग क्षेत्रातले एक विश्वासाचे आणि खात्रीचे नाव. 3D LED टेक्नॉलॉजीचे आकर्षक बुफे सेटअप. केटरिंग क्षेत्रातलो 23 वर्सांचो अनुभव. दक्षिण गोयचे बेस्ट कॅटरर म्हणून 2 फावटी अवॉर्ड जिखिल्ले. प्रत्येक वेळा प्रत्येक पार्टीक वेगवेगळे सेटअप. इंटरनॅशनल प्रतीचे जेवण, शिस्त, निवळसाण आणि विश्वासाचे दुसरे नाव शारदा केटरर्स. शारदा केटरर्स, फातोर्डा, मडगांव. भिंगीज फूड्स सर्गेस्त रत्नाकर शांबा भिंगी हांच्या कल्पनेंतल्यान आकार घेतिल्ले भिंगीज फूड फोणे, फातोर्डा, मडगांव, परवरी आनी इंसुली, सावंतवाडी. आमच्या आस्थापनात चिकनाचे तरेकवार प्रकार. आमची खासियत चिकन शागोती, गांवठी कालवां, कुल्ल्याचे सुकें, चिकन बिर्याणी, चिकन तंदुरी, त्या भायर चायनीज डीश, नॉर्थ इंडियन, साऊथ इंडियन. त्या भायर परवरी आमचें खाशेलें आकर्शण म्हळ्यार भिंगी फुड्साची रायस प्लेट. एकदां रूच लागत जाल्यार सोडचें ना. दरेक आयटम रुचीचो. आपल्या कुटुंबा वांगडा परवरी भिंगी फुड्सान भेट दिया. कायमचे भिंगी फुडाच्या मोगान पडटले. बसपाक निवळ सुवात, सुसेगादा खातीर योग्य जागो. परवरीचे भिंगीज फूड. तशेंच इंसुली, सावंतवाडी जेवणा सयत च्या पाण्याची वेवस्था. गोंय तशेंच सावंतवाडी एकूच नांव भिंगीज फूड. Essential Electronics, exclusive LG showrooms with wide range of LG products. Enjoy lots of festive offers with special brand shop gifts like Korean mink blanket worth rupees 7,990 for free. Take home LG products at rupees 1,999. Up to 17.5% cashback. We pay your 1 EMI. 1 year free insurance. Exchange and upgrade offers. Try and buy offers. Only at Essential Electronics, Margao, Panji and Porvorim. So hurry up, visit us today.
तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.